भुरग्यांक कशे आहात तुम्ही कशे आसा? हांव बरो आसा. मम्मी पळय कशें आसा? तुम्ही कशी आसा? तुम्ही कशे आसा? बरी आसा. बरे आसा. मी पालक कट करता. आयज ऋत्विकान व्लॉग स्टार्ट केला. यो म्हणटा मातशें व्लॉग स्टार्ट कर म्हटलें. बारीक जाय गे पुरो न्हिदलें. सो हांगा जेवणाची तयारी आनी कितें काम आसा आमकां न्ही गे. आई कडेन बस. आईक मेळय. आई कितें करता पळय. आई म्हण थोडें. हाय. हांव कितें करता पळय हांगा. हांव आई बँकेन भरता करता पळय. बसता मागीर खावपाचें. सो आयज आसा आमगेर दाळ आनी पालक करी करया म्हटलें. आमगेर दोन भशेन करतात दाल पालक. एक कोकोनट घालून आनी एक विदाउट कोकोनट घालून करता. सो आयज न्ही कोकोनट घालून करता आनी ते कोकोनट घातलेलें न्ही शुनताक आवडना. म्हाका कोकोनट घालना जाल्यार म्हाका तें आवडना. हांवें म्हटलें मम्मी आयज कोकोनट घालून कर म्हटलें. आनी काल संडे आसलेलें. काल हांवें काय अशें व्लॉग करूं ना. काल जालें सामकी गडबड. शनिवारा शिवनाथाचें लास्ट इव्हेंट आसलेलें. तूं सांगलेलें न्ही. सो चिंतलें की संडे वचून खंय नुस्तें बिस्तें घेवन येवया की करया म्हणून. पण सॅटर्डे न्ही रातचो 2 येयलो तो. मागीर 2 येयलो मागीर न्हिदलो आनी सकाळी ताका बेगिना उठ म्हणपाकूच जायना न्ही. तें नुस्तें हाडपाक जाय जाल्यार सकाळचें बेगिना वचचें पडटा. सो तो न्हिदलेलो तो. ताका आनी उठोवंक ना. तो उठलो कितल्यांक 10 उठलो तो. मागीर आसूं म्हटलें. मागीर वचून डेल्फिनोजा वचून तो नुस्तें घेवन येयलो कुल्ले आनी सुंगटां बीन. सो हांव चिंतलें की संडेचा कांय इव्हेंट बीन कांय ना म्हणून म्हणजे काम कांय ना म्हणून. सो ताका आमी संडेय काम येयलें. सो काल हें आसलेलें न्ही रामनवमी. सो ताका देवळा टेम्पलान ताका काम येयल्लें. सो तेंच गडबड. बेगिना जेवण केलें. नुस्तें हाडून दिलें ताणें. बेगिना जेयलो. 1 सुमार गेलो तो. कित्याक सांजचे 4 सुमार तेंचे प्रोग्राम आसलेले. श्रीरामाचे कितें प्रोग्राम आसलेले. सो बेगिना जेवन गेलो तो. आमचें सकाळी हेंच गडबड. नुस्तें हाडलें क्लीन केलें. पण क्रॅब बीन थंयच्यान सगळें क्लीन करून हाडलेलें ताणें. कळ्ळें न्ही. सो मागीर हांगासर बेगिना रांदलें. मम्मीन मागीर मसालो काडलो हें काडलें. मागीर सगळें रांदून बिनून जालें. मागीर हांवें घर क्लीन केलां. सो ताका लेट जावपा नाका न्ही. सो ताका लागून काल न्ही अशें कांय व्लॉग करूं हांवें. आनी आयज हांवें चिंतलेलें की आयज बी ताका इव्हेंट ना म्हणून. हय म्हाज्या तकलेन. पण आयजूय ताका इव्हेंट येयलें. म्हणजे आयज हें आसा 10th स्टँडर्डचे बोर्ड रिजल्ट. सो तो थंय गेला सेटअप करपाक. सो म्हाका आयज वचूंक आसलेलें बागायदारान मंथली ग्रोसरी हाडपाक. सो खूब अशें आमचें कामां आसा पेंडींग आसा. सगळें शिवनाथ मात फ्री जाय. सो फ्री आसल्यार कामां जाता. कितें करतलें कामूय येता न्ही सोडूंक शकना. ताका लागून आनी तुमकां खबर आसतलें हांवें मेकअप बीन सगळें हाडून दवरलेलें. तो एक आमचो एक प्रोग्राम उरला. तो एक केन्ना जातलें खबर ना. तो पळोवया. तोय मातसो बिजी आहा. आयज ताका थंय आहा तो गोवा बोर्ड. तो थंय गेला. सो खबर ना आयज बेगिना येतलो कित्याक 5 रिजल्ट आवट जातले. सो ताका म्हटलें मम्मीक बेगिना रांदून दवरया. मागीर न्ही जेवन वयतलो मागीर तो. ताका लागून बेगिना करता. आनी आयज तुमकां हांव शेअर करता दाल पालक. कित्याक म्हाका खूब जाणां कमेंट करता की आतां तुमचें हें स्टार्ट जाला न्ही लँड सिजन. सो चडशीं लोक नॉनवेज बी खायना खंय. चिकन बी अशें खायना. सो चडशीं लोकांनी म्हाका कमेंट केला की वेज रेसिपी शेअर कर म्हणून. सो जें कितें आमगेर करता न्ही हांव तेंच तुमकां हांव शेअर करता. ओके. सो आयज हांव दाल पालक करता. खूब हेल्दी बरें. भाजी केल्यार आमगेर कोण खायना. ऋत्वीक बीन भाजी खायना. एटलीस्ट करी तरी केलें न्ही शितां वांगडा मिक्स केलें जाल्यार ते पोटांत थोडे भाजी वयता न्ही ताका लागून. आनी काल डेल्फिनोजच्यान घेवन येयलो तो शिवनाथ पालक. बरें फ्रेश आहा. म्हटलें करया दाल पालक. ओके. सो हांव सगळें करून घेता. मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो आतां न्ही आमी पालक कुकरान घालून शिजोवन घेवया. सो हांगासर न्ही हे पळयात 1/2 कप घेतलेले तूर दाळ सोक करून दवरलेले आनी हे बरें सोक जाल्ले आसा. बरें ताका वॉश करून घेयात. सो हेतून घालता. सो आतां घालता कट केलेले पालक. आनी पालक न्ही रफली चॉप करप आं. बारीक कशें जाय अशें ना. मोठे बारीक कशें केलें आतां. सो आतां घालता कांदे न्ही जस्ट हाफूच घालपाचें. चड घालप ना. 1/2 कांदो घेतला हांवें. आनी हांगासर न्ही 1.5 टोमॅटो घेतला आनी ताका चॉप केला. मीठ घालता एक 1 टीस्पून. सो 1.5 कप सुमार हांव उदक घालता. जितलें बुडटा पळय तितलें घालपाचें. सो आनीक थोडेशें घालता. मिक्स करून घेयात.
सो आनी जस्ट थोडेशें घालता उदक. सो हे जाल्लें आसा. आतां गॅसी धरून न्ही आमकां जस्ट एकूच सिटी काडूंक जाय की एक सिटीन न्ही दाळ आनी पालक न्ही बरें शिजतले. तो मसाला पळयात आमकां कितें लागतलें तें. सो हांगासर हाफ नाल्ल ग्रेड करून घेतला. अर्दो कांदो न्ही लांबसर कट करून घेतला आनी सुकी मिरसांगो न्ही चड घेवप ना, जस्ट एक 4च घेतला. आनी रोस्टेड मेथी जस्ट थोडेशेच, रोस्टेड 1/4 टीस्पून सासवां आनी एक धाकटो चमचो घेतला रोस्टेड कोरिएंडर कोथमीर आनी थोडेशे एक हाफ टीस्पून न्ही हांगा घातला हळदीचो पिठो. आतां हें सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून न्ही फायन वांटून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात दाळ आनी पालक बरें शिजलेले आसा आनी मसालोय रेडी आहा. मसालो फायन वांटून घेवंक जाय. सो हें पळयात मसालो रेडी आसा. ओके, सो करूया आतां फुडलो प्रोसेस. तो शिजलेले दाळ आनी पालक घातला आनी सोय वाटलेले घातला आनी तुमकां जाय तितलें तुमी पातळ करून घ्या. उदक घाल आनी थोडें उदक घालता. ओके, सो पयलीं न्ही दाळ आनी पालक आनी सोय घालून पयलीं मिक्स करून घेयात, मागीर ताका गॅसीर दवरात. जालें मगे आनी घालता घाल. सो उदक बीन घालात जितलें तुमकां दाट जाय पातळ जाय परफेक्ट. आनी सो आतां हें आमकां गॅसीर धरून बरें एका खतखतो हाडूंक जाय. मागीर लास्टाक मागीर आमी ताका तडका दिवया. सो हें पळयात बरेंशें खतखतें येयल्लें आसा. आतां फोडणो मारया. सेम न्ही अशेंच न्ही तुमी ते हें आहा पळय वाल मलाबार स्पिनीच ते वाल आमगे लायला पळय सेम अशेंच करपाचें. इफ पालक ना जाल्यार ते पानां घालून सुद्दां केल्यार न्ही बरें येता आनी नेक्स्ट डे सुद्दां आनी तें बरें लागता खावपाक. तेज्या वांगडा नुस्तें फ्राय बी आसलें आनी बरें. सो हांवें म्हटलें मम्मीक चडूच कर कित्याक फाल्यां गेले बागेदारान सकाळच्या बागेदारान गेले आमी येवन रांदपाक ते वार येता न्ही. सो हें दाळ पालक बरें हेल्दी सामकें. सो बरें खतखतो हाडात मागीर टेस्ट करून पळयात मीठ बी कितें कमी आहा तें मीठ घालात मागीर ताका बरें खतखतो हाडपाचें. सो आतां ताका लसणाचें बेश्टें फोडणो मारया. ओके, सो काल शुनातान हें हाडलेलें मँगो ज्यूस. अक्षय येयला खेळपाक रितिका वांगडा. शिव जस्ट आत्ता येयलो आनी गेलो म्हणजे प्रिंट काडपाक येयल्लो कितें तरी. हांवें म्हटलें पी म्हटलें मँगो ज्यूस ना हांवपालो वयता हांवपालो. हाय मार सगळ्या. थंड आहे हा. स्विमिंग तू जातो स्विमिंगला. व्हेरी गुड. चल पी. सो येयला अक्षर खेळपाक. घे सो फळ मारया मगे. चल घे लसूण घे. लसूण हांवें ते हाडलेले पळय पयर घे बारीक बारीक सामकें ते सोलपाकूच पुरो वता नाका आतां. सो हें पळयात जस्ट ऑयल घातला आनी लसूण मागीर ताका फ्राय करून घेवपाचें आनी घालपाचें. फोडण मारूंकूच जाय आं नाजाल्यार बरें जावचें ना. बरें मिक्स कर. जालें तो हें आसा पालक दाल करी. ट्राय करा मुद्दाम. सो जस्ट न्ही व्हिडिओ एडिट करून बसलेले दाळ करून आनी मम्मीन कितें केला दाखयता तुमकां. सो हांगासर कुकुंबर दही घालून केला आनी हें खंय गे बैंगन भरता खंयचे हितून एक वांयगी आसलेलें न्ही म्हाका खूब आवडटा. हें अशें गॅसीर वयर भाजून न्ही जस्ट कांदे आनी सोय आनी चिली घालून कालयला. तो हें एक जालें. आनी आयज अक्षय आमगे जेवंक बसला फर्स्ट टायम. केन्ना जेयना तो ना रे अक्षय. अक्षय केन्ना जेयना आमगे कित्याक आमगे केन्ना केन्ना नॉनवेज बी आसता आनी तुमी नॉनवेज खायना. सो आयज आपूण जेयता हांव पावलो. सो आयज आमगे दाळ घा सुका जेवू नको दाळ. आयज हांव तो पावलो आपूण आयज जेयता हांव पावलो. सो आयज आमगे वेज आहा दाळ पालक जेवणी म्हणटा काय. सो दोगां बसला जेवपाक. शिव येवंक ना अजून. शिव येवं की मागीर जेयतली हांव. सावकाश जेवा सुका जेवू नको. तो बाबडो सुका जेयता. दाळ मिक्स कर पालक ते हां आनी ती कोशिंबीर खा. बरी दिसता कोणाचे भुरगे बी येयले जेयले बरी दिसता जेयता. ओके मागीर पळयता शिव कितले येता खबर ना येयले की तुमकां मेळटा मागीर. खूब दीस जाले मेळोंक ना न्ही ताका लागून. सांज जाली. ऋतू गेला स्विमींग करपाक शिकपाक. आई गेला आयज. आई म्हणपाक आपूण वयता म्हणपाली. सो आतां न्ही हांव लस्सी करता. एक्चुली म्हाका लस्सी न्ही दनपाराच करपाचें आसलेलें पण टायम मेळोंक ना. सो म्हटलें तो येतलो न्ही तो पितलो. सो हांवें दही सेट करपाक दवरलेलें काल दाखयता तुमकां. सो मातयेच्या आयदनान न्ही हें पळयात काल घातलेलें हांवें दही सेट जावपा आनी बरें जाल्लें आसा हें पळयात दही. सो म्हटलें लस्सी करया. चितलेलें प्लेन लस्सी करया म्हणून
म्हणजे मँगो बी घालून आसतना मँगो घालून केल्यार बरें येता. सो दनपार शिवपा येयलो न्ही, मँगो घेवन येयल्लो. सो म्हटलें एक मँगो घालून लस्सी करया म्हटलें. ओके चल दाखयता तुमकां. सो हांव दही घालता. तुमकां जाय तितलें तुमी घालपाचें. ओके सो हांवें न्ही सगळें घातलें दही, कित्याक सगळ्यांक घातलें. सो घालता हांव एक मँगो. इफ मँगो नाका जाल्यार तुमी स्कीप करात. ओके सो आतां घालता हांव शुगर. जितलें तुमकां स्वीट जाय न्ही त्या प्रमाणे तुमी शुगर घालात. आनी हांवें न्ही दही न्ही फ्रिजीन दवरलेलें. सो इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी आयस क्यूब बीन घालूं शकता. ओके शुगर घालता हांव पुरो इतलेंच. पयलीं हांव ग्रायंड करता आनी मागीर टेस्ट करून पळयता. सो आतां न्ही हांव जस्ट थोडेशें इलायची पावडर घालता आनी हें आमकां बरें आतां वांटून घेवंक जाय. सो हें पळया जाल्लें आसा. घे रे रितीक आतां भूक लागता. आतां सद्याच सांजचे कितें ना कितें करचें पडटलें. कित्याक स्विमींग केलें की न्ही भूक लागता. सावकास पी. बरें आहा. शिव येयला तो पळय. तुमकां मेळोंक ना न्ही खूब दीस जालो. यो हांगासर लस्सी पिवपाक. हांकां आमंत्रण दिवचें पडटा. केन्ना लास्ट केन्ना कोणें तरी कमेंट केल्लें म्हाका शिव वी आर मिसींग शिव म्हणून. हय घे आयज तुमकां मेळ्ळो शिव म्हणून हांवें सांजचेच केलें लस्सी. कित्याक सकाळीं केलें न्ही मागीर पिवचो ना. मँगो आसल्यार मँगो घातलें हांवें. आई तर घे पिची जेन्ना तुमी लस्सी करतले न्ही इफ तुमकां दिसलें सपोज लस्सी थीक आसा की लस्सी मातशी थिकूच आसता चड पातळ करनाकात. इफ तुमकां मातशें पातळ करूंक जाय जाल्यार दूद एड करात. उदक एड करनाकात. लस्सी केन्ना न्ही हो पळय लस्सी पिवन उदीक पिता पडा गडबड जातलें. ते मँगो हाडलेले मातशें आंबट आसलेले. सो एक कट करून दवरला हांवें खावन पयलीं आंबट आहा आनी एक कट केलें हांवें ते घातलें हांवें. कित्याक मँगो आसा म्हणून मँगो लस्सी केलें ना प्लेन लस्सी करपाचें म्हणजे प्लॅन आसलेलें. ओके सो ट्राय करात घरा करून. आनी दही हांवें बरें जालें मगे. सो आतां हांव चिंतलें की दही घराच करया की आमी भाटच्यान हाडटा न्ही तें बरें जायना. की आमी दूद ऑर्डर करता न्ही एक 1 लिटर. हांवें म्हटलें आमी हाफ लिटर दही करया आनी हाफ लिटर आमकां यूज म्हणजे चाय बीन कोण पिना आतां. सकाळचें हांव एकटें चाय पिता. शिव बी चाय पिना. सो हांव रातचें थोडें दूद पिता इतलेंच. ओके सो लस्सी एन्जॉय करता आनी ब्लॉग एंड घेता. चला लस्सी पिवन जालें आनी कांय ना. आनी रितुका हें ऑर्डर केलें हांवें स्विमींग ग्लास. सो शिवनाथान हें हाडलेलें लास्ट इयरा. हें न्ही सामकें टायट जाता हेका. दोळे बी सारकें ताका टायट आनी उदकूय भितर वयता. आनी हें हांवें एमेझॉनांतल्यान ऑर्डर केलें पयरूच आनी आयज येयलें. हें तुमकां बरें आहा न्हू रे. टायट बी जायना. हें खूबच टायट जाता घालपाक जायना खबर. हें उडे डस्टबिनान आसूं आनी एक बेबी येतलें न्ही ते यूज करतलें. सो म्हटलें हें मातशें बरें आहा. हें कितलें खबर आहा. हें आसा 600 रुपीज. 649 आनी हें आसा 200 पळय. पण चडशीं भुरग्यांनी हेंच घालतात ताका लागून म्हटलें हेंच बरें आहा. पण हें कितलें टायट जाता खबर आहा. दोळा सामकें पण तें उदीक वयता भितर दोळ्यान. हें व्हडल्या भुरग्यांक आसूं आतां. हें तूं दवर तें तुज्या हातीन हें धरप ना. हें पयलीं मातशें लायट आहा. सर जालें मरे आयज कसो जालो सेकंड डे. कशें गेलें अशें केलें. ओके आयज मम्मी गेल्ली न्ही. मम्मी वयता हांवपाचें वच म्हटलें. हय सो चला कांय ना स्पेशल जे कितें आहा तुमकां दाखयता घरा बसून. कितें दाखोव भायर येता. तो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. हय हांवें सांगलें हांवें तूं आयज गेल्लो म्हणून 10th स्टँडर्ड रिजल्ट 4 स्क्रीन. हांवें सांगलें तांकां आयज 10th स्टँडर्ड रिजल्ट म्हणून. कितले % येयले. टोटल 95%. 95%. हां हां हां
पळय खूब जाणां म्हणटा न्ही शुनात कसलें काम करता थोड्यांक खबर उरना इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणजे कितें सो दाखयता तुमकां सो आसूं दाखयता लोक सगळे विचारतात सो अशें न्ही स्क्रीन दाखय खंय वयता तो अशें न्ही स्क्रीन बीन घालता पळय हांगा स्क्रीन घातला हांगाय घातला आनी प्रोजेक्टर खंय आहा ओके हांव सगळो प्रोजेक्टर तो अशें आनी सावंड तुजें न्ही सावंड तांचे आलेले ओके जस्ट केन्ना सावंड बीन घालता चेअरमॅन गोवा बोर्डाचो सो अशें स्क्रीन बीन घालप प्रोजेक्टर सावंड बीन तो रेंटा दिता सो हेका म्हणटा इव्हेंट मॅनेजमेंट खूब जाणांक खबर उरना ताका लागून म्हणटा सो तुमकां कळ्ळें आसतलें की खूब जाणांक खबर उरना न्ही ताका लागून तो म्हणटा एक दीस तुमकां व्हरता इव्हेंट केन्ना आसल्यार म्हाका व्हर शुनात तुमकां दाखयता शुनाताचें काम कितें ओके सो हो पळय शुनात आतां सगळी कितें जिबली आर्ट ते जिबली न्हू तोंडाची जिबली न्हू खबर गिबल आर्ट जिबली न्ही गिबल आर्ट जिबली आर्ट खंय गिबली आर्ट तो को फोटो दाखयता राव कितें तो अबे हो आसा न्ही अबे हो एक्चुअली फिक्स आनी हें कितें शुनात मिक्सर ते न्ही आं मसाला वांटता तो मिक्सर न्ही ऑडियो मिक्सर ते बी तो पळयता पळय गिबली आर्ट जिबली न्ही आतां आसूं व्हिडिओ व्हडले जातले सगळ्यांक बाय करा बाय बाय म्हण Bye. I love you, friends. Please comment and subscribe to my longer festival. आई दूध घेऊन बसलं दूध जर साधता येईल चला बाय सो आईज न्ही एक बर्थडे आसा ताका विश करता सो नाव आसा प्रिया विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्रिया Happy birthday and many blessings to you. May God see some happy birthday. चला बाय Bye.